पणजे नगरपालिकेन पणजे बाजाराक फुडल्यान नमते घातले। महापालिकेच्या कराराची पद्धत फाटी घेवन दुकानदारांच्या मागणेनुसार करार करपाक मान्यताय दिली। 14 जूनाक जाल्ल्या महापालिकेच्या पणजे मार्केट समितीन दुकानदारांच्या मागणेनुसार करार 30 वर्सां वाडोवपाची मान्यताय दिली। मार्केट समितीचे अध्यक्ष नगरसेवक बेंतो लोर्ना हांच्या अध्यक्षतेखाला जाल्ल्या बसकेत हो निर्णय जालो। 12 वर्सां सुमार 300 तरी दुकानांचे सारखे भाडें मेळनाशिल्ल्यान ताका लागून महापालिकेक लुकसाण जाताले। फकत कांय दुकानदार कडल्यान जो सोंपो येता तितलीच रक्कम महापालिकेक मेळटा। महापालिका कायद्यानुसार 11 म्हयन्याचो लीव एंड लायसन्साचे करार करपाचे थारायल्ले, पूण दुकानदारांनी 30 वर्सांच्या लिजाची मागणी केली।